म्हाका दिसता कोविड केसीस जो डेथ आसा हॅज क्रॉस्ड 500 पीपल आज मेले आनी तातूंत आमचो जो ओबीसी कमिशनर आशिल्लो फाटलो एडवोकेट पालकर ताचें दुख्खद निधन जालें अशे कितलेशेच बरे लोक आज आमकां आमच्या संवसारांत दिसना ते सगळे गेल्या तांकां तांच्या कुटुंबियांक हें दुख्ख सहन करपाक शक्ती दिवची कारण गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड एट ऑल लेवल्स हांव परत म्हणटा काल पयर स्टेटमेंट दिलो की आतां लोकांक घरांनी क्वॉरंटायन करता त्या खातीर ती सेंटरां पडना पूण आजून हॉस्पिटलांनी लोक स्ट्रेचरार आनी जमनीर न्हिदिल्ले आसता दीस इज द फेल्युअर ऑन द पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट म्हणटा आमी सगळे फ्री दिता येस्टरडे जी गोश्ट जाली ती पळयत जाल्यार गव्हर्मेंटान एडमिनिस्ट्रेशन ना हें हांव सदांच सांगता आनी तें कन्फर्म DDSYचेर प्रायवेट हॉस्पिटलां एक नोटिफिकेशन इश्यू केलें आनी तांकां 14 दिसांक 64,000 रुपयाचें बील मॅक्झिमम म्हणजे पर डे ऑन एन एवरेज इट इज 4,000 विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी प्रायवेट हॉस्पिटल बिकॉज आय नो द फॅक्ट्स कारण तांकां 5 दिसांनी तांचे डॉक्टर्स तांचे नर्सीस तांचो स्टाफ चेंज करचो पडटा आनी परत तांकां जर कोविड जालो आसत जाल्यार तांकां क्वॉरंटायन करचें पडटा हे सगळ्याचो एक्सपेंडिचर आनी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी केले जाल्यार कमीत कमी तांकां 10,000 रुपया पर रूम पर पर्सन पर डे हो कमीत कमी आसपाक जाय प्लस बाकीचे औषध वेंटिलेटर्स जर दिले हाय फ्लो जाल्यार आनी खर्च वाडटा आनी हे सगळे सारासर एकवटीन गव्हर्मेंट प्रायवेट हॉस्पिटलांचे रेट फिक्स करता साधारण एका म्हयने पयलीं आनी दुसरे वटेन अकस्मात DDSY प्रायवेट हॉस्पिटलांनी घेवचें म्हणून आनी एक नोटिफिकेशन सर्क्युलर काडटा ह्याचे वयल्यान एक सिद्ध जाता की गव्हर्मेंटान जे ऑफिसर्स आसात ते स्टडी करनासतना मंत्र्या कडेन सगळ्यो फायली धाडटा